नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशातल्या कोळशाच्या खणीक मायन डेव्हलपर ऑपरेटर नेमूक कॅबिनेट मंजुरी, टुरिझम पॉलिसी दुरुस्त, पर्यटन बोर्डाक मंजुरी, DSSY स्किमीक विधवांक पेन्शन 2,500। गोंयाक आधार करूंक सिस्टम जाय, TMC ची सुप्रीमो म्हणटा समविचारी पक्षांबरोबर युतीक तयार, CM उमेदवार यांना डिक्लेअर करच्या ना, लिएंडर पेस TMC। ममता गोंयांत पावतनाच राजकीय हालचालींक नेट, मोगोचे ढवळीकार चर्चिल वालांका, रोहन गाठी भेटीक चर्चिल मेरेर, मोगो आपले सीट सोडिना, रोहन म्हणटा एकचार जाय। गोंयांत फुडलें सरकार BJPचेच आनी विरोधात काँग्रेसूच आसतली, मुख्यमंत्री म्हणटा बाकीचे पक्ष वेंचणुके पुरते किल्लस करून नाच्च जावपाचे। चुकून पिस्तुलाचो ट्रिगर दाबिल्ल्यान दिवचले हेड कॉन्स्टेबलाचे 4 वर्सांचे भुरग्याक मरण, बापूय आशिल्लो वॉशरूमात, भुरग्यान पिस्तुला बरोबर खेळटना दाबलो ट्रिगर। आणि काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी शेनवारा गोंयांत वेळसांव खासा सभा, नुस्तेमारांचे इशू, डबल ट्रॅकिंग, कोळसो, मायनिंगाचेर खंय उलयतलो, आझाद मैदानाचेर हुतात्म्याक आर्गां। गोयचे पर्यटन धोरण 2020ची दुरुस्ती आणि गोवा टुरिझम बोर्डाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली। शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मध्य प्रदेशाच्या कोळशाच्या खणी खातीर मायन ऑपरेटरांनी डेव्हलपर नेमपाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या। दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमी सकयल विधवा बायलांक पेन्शन 2,000 वेल्यान 2,500 रुपया केलां। पर्यटन धोरणात दुरुस्ती आणि गोवा टुरिझम बोर्डाक मान्यताय दिवपाचो महत्वाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतलो। पर्यटन धोरणात कसिनोंक मांडवी भायर काडपाचो उल्लेख आसा। मध्य प्रदेशात कोळशाच्या खणी खातीर मायन ऑपरेटर डेव्हलपर नेमपाक मंजुरी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमी सकयल विधवा बायलांक पेन्शन 2,000 वेल्यान 2,500 केला। कॅबिनेटान कोविड काळातली हेल्थ डिपार्टमेंटाची 120 कोटींची बिलाय मंजूर केल्यात। धारबांदोड्या संजीवनीची 4 लाख चौखंड मीटर सुवात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आणि इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीक ट्रान्सफर केल्या। लायट कनेक्शना बगर उरिल्ल्या 300 घरांक रिन्युएबल एनर्जींतल्यान लायटींचे कनेक्शन। मुरगांव तालुक्यात नवे झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिस। PWDची सुमार 25 लाख चौखंड मीटर सुवात कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दिल्या। ग्रीड सगळ्याकडे पावना, हिली एरियाचा भितर तो ग्रीड घालप सारकें जायना। सो गव्हर्मेंटान तांकां लायट इतले वचपणान दिवना, तांकां सोलर घालून दिवपाचे 150 घरांक ऑलरेडी कंप्लीट केला। सो करतना आनी 150 उरलेली ते लोक आतां येवपाक लागले, कित्याक पयलींचे गव्हर्मेंटान भरोसा दवरून आहले दिसताले दिनासले म्हण। सो आतां दिवपाक लागतरी तांकां कळ्ळें की इफेक्टिवली चलता म्हण। सो उरलेली 150 घरां आतां उरलेली कॅबिनेटान डिसिजन घेतला आनी दिता। म्हणजे 300 घरांनी लायट 300 घरां 300 तेच रे, खेडेगांवांनी एक घर उरलेले पळय ते 300 घरांनी रिन्युएबल एनर्जी दिना। This is a people oriented government. लोकां जाय तशें जावपा जाय म्हूण लोकांची काळजी घेवन लोकांचे अपेक्षीक डिसिजनां जी घेवपाची आसा, फॉर एग्जाम्पल टू ब्रिंग ईज ऑफ डुईंग बिजनस, एकूच सांगपा म्हणल्यार ईज टू डील विथ द गव्हर्मेंट फॉर वेरियस थिंग्स कनेक्टेड विथ द पीपल, एका सोंपेपण हाडपाचें काम चालू आसा, ते तुमकां फुडल्या कॅबिनेटीन घडी कळटा। कॅबिनेटान कोविड काळातली हेल्थ डिपार्टमेंटाची 120 कोटींची बिलां मंजूर केल्यात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्याच बिलांक लागून मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे आदल्या मंत्रिमंडळ बसकेत वाजिल्ले। पण ऑलमोस्ट सगळी क्लियर सगळे टोटल अमाउंट किती मे बी क्लोज टू 100 मे बी आमचे ते बंचेसान आमी करतले 40-50 तसे ते टोटल। सो टोटल कोविडची सगळी फाईल टोटल सीएमआर मंजुनाथ देसाईचे नाव ते कार्डियक एका दिवचे काय हरकत ना। मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री माझ्याकडे चर्चा केल्या आणि मुख्यमंत्रीचे बी मनान तशेंच आहा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी। गोंयांक आदार करूंक एक सिस्टम जाय,
समविचारी पक्षांबरोबर युतीक आमी तयार आसात म्हूण TMCची सुप्रिमो ममता बॅनर्जी उलयल्या. TMCत एकलो एंट्री मारीत आसा. सध्या खंय मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर करप शक्य ना. गोंयांत पाळो म्हणून आशिल्लो टेनिस स्टार लिएंडर पेसान पणजे TMCत एंट्री मारली. गोंय गोंयकारांनी सांबाळूंक जाय, त्या खातीर एक सिस्टम तयार करूंक जाय म्हूण गोंयचे भोंवडेर आयिल्ली ममता उलयता. गोवा चलाएगा, दिल्ली का दादागिरी ये बंद होना चाहिए. गोवा को अपन पाए में खड़ा होना चाहिए और उसका फाइट उसको ही होगा. हम लोग उसको मदद करेगा, हम सिस्टम बना देगा, मैकेनिज्म बना देगा. जितना मदद करना है, they didn't have problem for the economy, but they cannot manage it. It is totally mismanaged. हम चाहते हैं गोवा शुड स्माइल. लेट मी सी गोवा शुड स्माइल. लेट द सन शाइन एंड न्यू डॉन. Your party planning to form an alliance with other parties? But if anybody is interested to work with us, we'll be happy. मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहीर करप शक्य ना. It is not possible right now because, like Leander, you have seen Nafiza Ali, this Mallika, Minalini. So many people are joining. So it's a big. There is a big scope of Goa. Let the others also join. TMC दंगलखोर काय म्हणून विचारल्यात दंगे करपी खंय BJP, TMC थंड. कभी हमारा बंगाल में दंगा नहीं करने दिया तो गोवा में कैसे होंगे? वो तो बीजेपी दंगा करते हैं. हम लोग तो दंगा रुकते हैं. हम दंगा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं. आपले पोस्टर काय केले करूनी आम्ही तांकां पॉलिटिकली हरयतले. So they defense. They have shown me the black flag. The people who will blacklisted politically. We are not going for howling or fighting the battle on the road physically. We will fight the battle democratically and we will defeat them. Also, we have seen hoardings of Jai Shri Ram and भाई करने दो ना. कोई कोई पार्टी का स्लोगन है, हम जय गुआन बोला. हमारा स्लोगन जय बांग्ला बोलता है, जय भारत बोलता है. हम जय गुआन बोला. आप देखेंगे ना इलेक्शन का मीटिंग में हम जब आएंगे ना, हम फुटबॉल लेके आएंगे. फुटबॉल लेके आएंगे और आप देखेंगे कि हम भी फुटबॉल खेल सकते हैं. ममता बेटी नुस्तेमारी जेटीर गेल्ली. नुस्तेकारांक आधार दिवंक खंय स्किमी करतली, सबसिडीचे पैसे वाडयतली. कि फिशिंग कम्युनिटी आपका सबसे बड़ा कम्युनिटी इधर में है. आप लोगों को लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ एंड लाइवलीहुड तृणमूल कांग्रेस जरूर एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे. इंडिविजुअली कैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए वो हम देखेंगे. आपको जो सब्सिडी वो लोग विड्रॉ कर लिया है, जो 30,000 कर दिया है 50,000 से, उसको हम बहुत बढ़ा देंगे. ते वटेने एकले TMCत एंट्री मारीत आसात. शुक्रारा टेनिसपटू लिएंडर पेस, एक्टर नफिसा अली TMCत. আমি অনেক খুশি আছে কি দিদি আমার এটা অপরচুনিটি দিলাম. I now live in Goa as well. So my home is here. I was born in Bengal, but at the end of the day, I'm a very patriotic Indian. For me, whether it's in Bengal or whether it's in Goa or whether it's playing at Wimbledon, for me it's about doing India proud. And in that, now living in Goa, I would like to make a difference in my roots. TMCची मुखेली ममता गोंयांत पावतनाच राजकीय हालचालींक नेट. मोगोचे फुडारी सुदीन, दीपक ढवळीकार, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आनी ताची धूव वालांका, पर्वरेचो रोहन खंवटे ममताचे गाठी भेटीक पावले. ढवळीकार म्हणटा युतीचें कांय ना, आमी आमचें सीट सोडचें ना. चर्चिल मेरेर धड सांगिना. रोहन म्हणटा विरोधकांचो एकचार जाय. TMCची सुप्रिमो ममताचे राती सावन गोंयांत शेड्यूल बिजी. नॉन स्टॉप गाठी भेटी आणि भोवड्यांचे 2 दीस शेड्यूल. माली जेटी, म्हापशा पत्रकार बसका, ओपिनियन मेकरांबरोबर बसका, फुडाऱ्यांबरोबर पक्षप्रवेश, पोन्ने गोंयांत चर्च, माड्डोळा मंगेश देवळा, तपोभुमीर मठांनी गाठी भेटी. महिला आयज मंगेशी, म्हाळसा किंवा तपोभुमीचेर येता तर तिचो रिस्पेक्ट जो आसा तो
सदीत आसा. त्याच प्रमाणे हिंदू धर्मात सदीत नारी शक्तीचो किंवा महिलांचो रिस्पेक्ट करपाक सांगला आनी आयज ह्या गुरुपिठाचेर ती आशिर्वादा खातीर येयल्ली आनी दर्शनाक येयल्ली. तर आयजचे संप्रदायाचे जे आमचे सगळे डायरेक्टर्स आसात ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आयज त्यांनी आयज ब्रह्मानंद स्वामींचें दर्शन घेतलें, थंय तांकां आशिर्वादय दिलो. काँग्रेस युतीचेर कोणाकूच धड जाप दिना ती पळोवन टीएमसीचे राजकीय हालचालीक नेट आयला. मोगोचे सुदीन आनी दिपकाची ममता बरोबर चर्चा. मोगो खंय तांचे थारिल्ले सीट सोडचे ना. पण कित्याक मेळोंक येयलें विलींग करपाक सांगलें ताणें. दिले काय इनवायटेड courtesy for a call. better prospects of the Goa. गोवा एमजीपी विलींग करपाक सांगलें काय म्हणटा? हांवें सांगलें विलींग करत ना No, but invited better prospect. विलींग बी तसलें कांय करपाक सांगलें तेंच्यांनी. अलायन्स बीन कितें उलोवप जाला? अलायन्स हेचेर अजून बसून 40वी सीट दवरपाक सोदता. जस्ट courtesy visit. No, पण better prospects म्हणजे कितें तर better prospects तूं म्हणटाले कितें ते? prospect of Goa तांचे हेच्या प्रमाणे better prospects of Goa. तुम्ही सांग ना तिका better prospects कित्या बद्दल? म्हाका न्ही. ना तुम्ही सांग ना. व्हडलेशें डिस्कशन करून ना पॉलिटिकल कितें केला ते तरी सांगा आमकां. पॉलिटिकल डिस्कशन कॅज्युअल विजिट. पळया तांचो स्टेटमेंट आसा की आमी 40 मतदारसंघात कॅन्डिडेट दवरतले. आमचो प्रश्न एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून आमी आज हांगा आयल्या. इतलेंच. आनी जी अपॉइंटमेंट म्हाका दिसता फाटल्या फावटी हांवें आमच्या पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें की जशें बाकीच्या लिडरांक मेळटा तशें कोणीय जर आमकां अपॉइंटमेंट दिवन आमकां जर स्पेशल आपयले आसत आमी ना म्हणचे ना. चर्चिलूय आपली धूव आलंकाक घेवन ममता कडेन पावलो. टीएमसीत वता काय म्हूण विचारल्यार खंय सांगपाक शकना. चर्चिल मेरेर. क्या बात हुआ मेरा बात कोई नहीं, कोई पॉलिटिकल चलता है, हम कड़े है. तो आप कब टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ आप कब? हम बोल नहीं सकते ना, हम आदमी है ना, मेरा एनसीपी पार्टी मेरा लीडर है ना. चांसेस कितना है टीएमसी में आने और अलायंस करने? बाबा वो तो कुछ बोल नहीं सकते हैं हम ना. चर्चिल बाबा मेरा पार्टी में आयज तुम्ही ममता बॅनर्जी मेळ्ळे कितें जालें उलोवप कितें जालें उलोवप कितें जालें? उलोवप आमची फ्रेंड मरे आमची फुटबॉल चालू फ्रेंड मरे ती आनी ती आतां चीफ मिनिस्टर आनी फ्युचराची प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट मरे आमी ताका कोर्टसी कॉल दी पयला. पूण तुमी एनसीपीन आहा. आमी एनसीपी आहा. हांवें सांगलां मरे पळय सांगलें नाही 2 लोक आहाय म्हणून, एक बीजेपी आनी एक काँग्रेसू. तो काँग्रेस कितें आसता 4 कुडी जाल्या ते झगडून जाल्या आनी बीजेपीचे 3 कुडके आहा ते बराबर आहा ते इनसायड भायर बी दिसता पडटा कोण आम आदमी आनी आरजी आनी बीजेपी ते एकठांय आहा ते. सो आमचे कितें 4 कोडी जाल्ले आहा ते 4 कोडी जाला ते एकठांय जाल्यार सारकें झगडपाक जाता. पण आता सद्याक तो चर्चा चलता काँग्रेस एनसीपी अलायन्स तितून टीएमसी येवंक जाय म्हणटा तो अलायन्सान सगळे जर येयले जाल्यार बेस्ट जाता न्हू. येताले दिसता तुमकां? बेस्ट जाता न्हू. कोण जाता कोर्टार मरे टायम मरे टायम घे मरे. तुम्ही सेंट्रल लिडरा कडेन उलयले अशें? अरे टायम हांवें सेंट्रल सांगलां सगळे एकठांय जावपाक जाय. समज टीएमसी ना तरी पूण आतां ते मागीर पळय अरे कितें जाता ते मागीर नावेली कंटेस्ट करतली ऑन टीएमसी बीन कशें उलोवप आहा? लॉंग टायम आय सीन यू. तुमी नावेली कंटेस्ट करतली न्ही ऑन टीएमसी कडेन बी कितें उलोवप बी तशें आसा? तांच्यान तुमकां सांगलें की तूं यो टीएमसी कंटेस्ट कर. रोहन खंवटे ममता कडेन पावलो. टीएमसीत वता काय म्हूण विचारल्यार सगळ्यांनी एकठांय वचप खंय म्हत्वाचें. And she coming down to Goa. Prashant Kishore was in touch with me. He has been in having 1 or 2 meetings which we have been had. And taja khatir Mamata Banerjee Didi wanted to have a meeting. So courtesy call dipaka jayillo just to meet her and understand what is her vision for Goa, what she has in mind for Goa. 3 months around the corner, how she plans taking the things ahead. I think IPAC and Didi are having some plans in their mind. My whole thing is everybody needs to be together with one particular platform to ensure that the ruling government goes home. Your vision and her vision is the same, you feel? I've had some sharing of thoughts. I hope maybe the team also of IPAC and they will also maybe discuss these issues later. She has asked you to join? The question is not of joining or doing. The thing is everybody needs to come together. And Taja Khatir, whatever I have given my thoughts,
what we think how Goa should go in the next 5 years. I have had a chance to share my thoughts with her. She wanted to meet me, so to pay the courtesy call I have come today. So आता फुडें कशें वचपा जाय, कितें वचपा जाय, एक कॉमन थॉट आसचोच पडटलो, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा जाय. ओके सर गोंयांत खंय फुडलें सरकार बीजेपीचेंच, विरोधक काँग्रेसूच आसतली. बाकीचे पक्ष येतले वतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. वेंचणूक तेंकली काय खुबशा पक्षांक राज्यांनी वचून बोवाळ घालप आनी मागीर नाच्च जावपाची खंय संवय. आतांय तेंच. फाटलीं 2.5 वर्सां हांव सगळ्या लोकां कडेन पावलां. अकस्मात येवन भोंवले म्हणून खंय लोक बदलना. राजकारण मरे कितें जाल्लें आसा आतां खूब फास्ट जाल्लें आसा. 2022 फेब्रुवारीन निवडणुका आसा. हार्डली 3 म्हयने इलेक्शनाक उरल्या. नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी जानेवारी, फेब्रुवारीन केन्ना तरी निवडणुका जातल्यो. आनी निवडणुका येयल्यो काय ना, खुबशा पक्षांक, राजकीय पक्षांक आनी बेश्ट्या पक्षांकूय बी त्या स्टेटींत वचपाची संवय जाल्ली आसा. थंय वचून व्हडलो बोवाळ घालप आनी मागीर खंय तरी नाच जावप. म्हाका दिसता 2017च्या इलेक्शनाक अशाच पद्दतीन कितें तरी जाल्लें आनी त्या उपरांत बरेच जाण गेल्ले. आतां परत येयल्या. आतां इलेक्शन लागीं येयलें म्हणटकीर कोणाक नुस्तेकार येवाजतले, कोणाक फुलकार येवाजतले, कोणाक बाजारकार येवाजतले. हांव गेलीं 2.5 वर्सां ह्या सगळ्यांक मेळत आसा. तुमी म्हाका दिसता केन्ना नोट करूंक ना आसतलें. हांव कुंकळेच्याय बाजारांत गेलां, हांव फोंडेच्याय बाजारांत गेलां. थंय नुस्तेकाराकूय मेळ्ळां आनी फुलकारांकूय मेळ्ळां. जाय जाल्यार तुजें परत एकदां काडून रिवायंड कर आनी एकदां पळय. हें पळोवपाची गरज आसा. लिडरूय जॉयन जाता गोंयांतल्या सगळे लोक हे गोंयकार फुलकार म्हाका वळखता, नुस्तेकार म्हाका वळखता, खाज्याकार वळखता आनी चण्याकारूय वळखता. तांच्या खातीर फाटलीं 2.5 वर्सां ह्या पॅन्डेमिकच्या काळांत सुद्दां वेगवेगळ्यो योजना म्हाज्या सरकारांत गेलीं 10 वर्सां केला आनी हांव 2.5 वर्सां जालें करता. निश्चितच रित्या त्या खातीर म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या कामाचेर. मागीर तो कोणूय येवनी, ओके, खंयच्योय कितल्योय पार्टी येवनी, बट म्हाका तरी बेजीक मुळात दिसता की राज्यांत भारतीय जनता पार्टी आनी विरोधात काँग्रेस अशे दोनूच पक्ष आसतले अशें म्हाका दिसता. शेवटी लोकांचेर डिपेंड आसता लोक कशा पद्दतीन घेता. त्या खातीर निश्चित रित्या 2022च्या मात सुद्दां ना, म्हाका कसलीच चिंता ना. म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या म्हाज्या सरकाराच्या कामाचेर विश्वास आसा. गोंयचे लोक हे परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक बहुमतान निवडून हाडटली. तूं मुद्दाम म्हूण पळय. त्या खातीर 2022च्या निवडणुकेची तयारी आमी नेटान सुरवात केली. काँग्रेस आसतली म्हणटा. अपोजिशन ऑफकोर्स ही काँग्रेसूच आसतली. कोणी कितें सांगलें पोस्टर वरू जाले तेंच्यांनी एक पोस्टर रिलीज केलो मोदी पांया पोंदा बी घालून. ही चुकीचो पायंडो आसा की जेंच्यांनी अशा पद्दतीत सोशल मिडियाचेर तो पोस्ट घेतलो. हो चुकीचो पायंडो आसा. बट गोंयच्या जनतेन तेंची जागा तांकां दाखोवन दिली. आमी म्हणना की गोंयच्या जनतेन ज्या पद्दतीन जे रिएक्शन दिवपाक जाय आसलें तें रिएक्शन दिलें. ओके, आयज पर्यंत आमी नितीचें राजकारण जें आसा हें गोंयांत आमी केल्लें आसा. 2022 भाजपाच्या सरकार आनी विरोधात काँग्रेस आसतली तुमचे पिक्चर क्लियर आहा. म्हाका तरी अशेंच दिसता, कारण आयज पर्यंत तो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार प्रत्येक फावटी अशेंच जाल्लें आसा. त्या खातीर हे फावटी म्हणजे पूर्ण मेजॉरिटीत हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें आनी तेज्या विरोधात काँग्रेस आसतली. हें म्हजें मत. पिस्तुलाचो चुकून ट्रिगर दाबिल्ल्यान दिवचले एका हेड कॉन्स्टेबलाचो 4 वर्सांचो भुरगो गेलो. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलांतलो हो हेड कॉन्स्टेबल ब्रेस्तारा उपराष्ट्रपतीचे सुरक्षा ड्युटेक आशिल्लो. ड्युटे सावन घरा आयिल्ले कडेन ताणें पिस्तुला सयत वर्दी काडून दवरिल्ली. तो वॉशरुमांत आसतना ताचो भुरगो लोडेड गन काडून खेळूंक लागलो. चुकून ट्रिगर दाबलो. गोळी तोंडाक लागली आनी आगताक गेलो. पुलीस तपास चल्ला. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ड्युटी खातीर तांकां अपॉयंट केल्ले गेल्ले आनी काल राती ड्युटी सोंपोवन जेन्ना ते घरा येयले, घरा येवन त्यांनी सर्वीस रिवॉल्वर जी आपली आसली ती टेबलार दवरलेली आनी तांचो 4 वर्सांचो भुरगो आसा तो खेळटा खेळटा तो येयलो आनी सर्वीस रिवॉल्वर घेवन खेळटाना ट्रिगर दाबलो गेलो आनी तितून ताका मरण येयलें. सध्या पुलीस तपास फुडें चालू आसा आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन फुडें कितें जाता तें आमी तुमच्या कडेन हाडटले. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी शेनवारा गोंयांत. राहुलाची वेळसांव दर्यादेगेर खासा सभा जातली. सभे खातीर गोंय काँग्रेसीन सगली तयारी केल्या.
नुस्तेमारांचे इशू, मायनिंग, डबल ट्रॅकिंग, कोळशाच्या इशूचेर राहुल गांधी उलयतलो म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार सांगता. राहुल गांधी काँग्रेस अधिवेशनाकय आसतलो. आझाद मैदानार वचून हुतात्म्याक आर्गां ओंपतलो. राहुल गांधी एक लिडर आमचो आख्खे इंडियेचो काँग्रेस पार्टीचो आनी आयज आमी गोंयकार तशेंच आमचे आख्खे काँग्रेस पार्टीचे जे वर्कर्स आसा ते आमी एक लकी कितें फाल्यां राहुल गांधी आमच्या गोंयांत येता आनी तेजे लागून फूल तयारी आमची आख्खे सगळे काँग्रेसीचे वर्कर्स, काँग्रेसीचे लिडर सगळे जाण मेळोन आमी तयारी चालू दवरल्या. जोरात तयारी चालू आसा. आयज आमी वेल्सा बिचाचेर आसा आनी वेल्सा बिचाचेर तुमी पळयतले ज्या प्रमाणे आमी तयारी केल्ली आसा आनी ही तयारी फक्त आमी केल्ली आसा फिशरमॅन कम्युनिटीक लागून. हो फिशरमॅन कम्युनिटीचो भरपूर इशू आसा आयज गोंयांत आनी फिशरमॅनाची जो इशूज आसा तो आयकून घेवपाक लागून राहुल गांधी स्पेशली ह्या गांवांत येता, वेल्सा बिचाचेर येता. आयज खबर आसा आमकां सगळ्यांक वेल्सा बीच म्हणल्यार तो एक फिशींग कम्युनिटीचो एक मेजर बीच आसा. हांगा भरपूर फिशींग आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पेशली आमचे रापणकार हे सगळे हांगा वेल्सा बिचाचेर आसा आनी त्याच बरोबर तेंचे कितलेशे इश्यूज आसात ते तो एड्रेस करपाक लागून मुद्दाम येता. तो लोकां कडेन इंटरेक्शन करतलो म्हणजे बाबा तेंचे कितें इश्यूज आसा ते समजून घेतलो आनी त्याच प्रमाणे हांगा वेल्सा गांवांत आमकां डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू लागता. त्याच प्रमाणे आमकां खोलाचो इश्यू हांगा लागता खूब जाणांक. सो तेजेरूय हांगा भाचाभाच जातली, तेंचे बद्दल इंटरेक्शन जातलें असो हो प्रोग्राम राहुल गांधीचो तयार केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे तो एक आमचे बांबोळी तालिगांवा भितर जे आमचे श्यामा मुखर्जी स्टेडियम आसा तेजेर आमची बाकीच्या वर्कर्सां वांगडा कन्वेन्शन आसतलें. थंयसर सगळे इंटरेक्शन आसतलें. लोकांचे आख्खे आमचे काँग्रेस वर्कर्स आसा ते मेळटले थंयसर. त्याच प्रमाणे तो आपल्या हॉटेलाचेर तो आमचे मायनींग जे इफेक्टेड लोक आसा, जे मायनींग बंद जावन जे इफेक्टेड लोक आसा तेंचे बद्दल तो इंटरेक्शन करतलो. तेंचे कडेन बरोबर तेंकां घेवन सगळ्यांक वांगडा आनी तेंचे कडेन भाचाभाच जावपाची आसा. तशेंच तेजो प्रोग्राम आसा आमचो आझाद मैदानाचेर तो वयतलो. आझाद मैदानाचेर जे आमचे फ्रिडम फायटराचें एक स्मारक आसा त्या स्मारकाक तो रेड घालून थंयसर तो ट्रिब्यूट पे करतलो तेंच्या लागून. सो असो एक प्रोग्राम तयार केल्लो आसा आनी आमी सगळे काँग्रेस मॅन आनी तशेंच काँग्रेस वुमन सगळे जाण मेळोन आख्खो प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक लागून रात दीस तयारी करता. खंयचोच आमी एक सुद्दां पॉयंट असो दवरलेलो ना की बाबा खंयचो लूप होल्स दवरलेलो ना. हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस जावचो म्हणून आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, तसोच आमचो CLP लिडर बाब दिगंबर कामत, आमचो इन्चार्ज गोंयचो दिनेश गुंडूरावजी, तशेंच बाकीची राहुल गांधीची टीम जी गोंयांत येयलेली आसा हे सगळे जाण मेळोन कॉर्डिनेट करून हो प्रोग्राम एक सक्सेसफूल करपाची तयारी जाली. गोंयांत फक्त पेडणे तालुकोच रोजगार दिवंक शकता. येता ती वेंचणूक रोजगाराची आसतली. हे वेंचणुकेकय एकठांय रावात म्हूण आमदार मंत्री बाबूचो पेडणेकारांक उलो. हें खंय ताचें निमाणें इलेक्शन. ड्रग्स विकपी, बाउन्सर, नाडपी, तोपी घालपी लोक खंय पेडणे उमेदवारीक फुडें सरल्यात. घराक लायट दिवंक शकना, नळ दिवंक शकना, रस्तो हाडूंक शकना आनी हांव इंडस्ट्रीक कश्यो फॅसिलिटी दितलो. आज आमी तयार आसा. आमी सगळ्यो फॅसिलिटी दिवंक शकता. पावर सुद्दां आमी हे सायडीन नाल्यार साडांतल्यान आमी हाडलेलो. खंय कमी आहा बाबू तुमचो, खंय कमी आहा म्हाका सांगात. आनी हांवें कितें करपाक जाय आसलें आनी कितें करिनासतना हांवें दवरलें. सगळ्या भितर हांवें झेप मारलेली आहा. आज काही अळमी येतात, म्हाजेर उलयतात. 6 म्हयने जावना, कोणाक 1 वर्स जावना. खंय येतात, एक पत्र घालतात, व्हायरल करतात. बाबून हेंच दवरलें पत्र घालपाचो आनी तेच्या कडेन कित्याक जावना काय म्हणून अशें उलयतात. म्हाका केन्नाय फील जाता हें कितें काय म्हणून. आनी हे आयल्यात ते बरे मनीस जे ड्रग्स विकपी आनी एकटो बॉन्सर आहा भितर जे वसुली करपी लोकांचे पयशे आनी ते ह्या मतदारसंघात इलेक्शनाक उबे रावतात. दुसरो आयला थंय मडगांव आसलेलो 20-25 वर्सां सगळ्यांक टोपी घातली. आतां हांगा आयला टोपी घालपाक. म्हणून हुशार रावात. हें आमी सगळें केलां तें मेहनतीन केल्या. रात दीस एक जावन केल्लें आहा. कोणा थंय मिटिंगे व्हरतात, पयशे दितात, मिटिंगे व्हरतात, तसलें चल्लेलें आहा. म्हणून हुशार रावपाची गरज. आमचो मतदारसंघ आमकां सांबाळपाक जाय. आज आमचे जे भुरग्यांचे फ्युचर आहा, भविश्य आहा, तेज्या खातीर आमी जे इमारत आज दवरल्या तयार करून तेजो लाभ आमकां मेळपाक. म्हणून तुमची सगळ्यां कडेन मागता की आज 40 मतदारसंघा भितरल्यान हो एकच मतदारसंघ हा जो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता. आनी फुडलें इलेक्शन आसतलें तें आमचें नोकरीचें इलेक्शन आसतलें. फुडलें इलेक्शन आमचें आसतलें तें एम्प्लॉयमेंटचें इलेक्शन आसतलें. आमच्या भुरग्या बाळांक नोकरी म्हणटा तें दिवपाचें इलेक्शन आसतलें. म्हणून हांव मागता तेच्या फुडें हांव इलेक्शनाक रावपाना. हें इलेक्शन हा
त्या एम्प्लॉयमेंटाचें तें स्वप्न म्हाजें पूर्ण करपाक तुमी सगळे म्हाका सपोर्ट करतले अशी आशा व्यक्त करता. फ्लड आयलो आनी कितें आयलें शेतां जाली सगळ्या भितर हांव उबो रावलो आनी फुडें हांव तसोच उबो आसतलो. म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की ह्या 5 वर्सां म्हाका साथ दिया. ही जी गव्हर्मेंट सर्वीस आयल्या आमी प्रयत्न करतलेच तुमकां दिवपाक, पण युवकांक म्हाका सांगपाचें आहा की फुडलें इलेक्शन आमचे नोकरीचें आसतलें आनी हे प्रोजेक्टाचो फायदो हो हर एक म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटलो. 2017चे वेंचणुकेक बीजेपी अल्पमतात आशिल्ली तेन्ना बाबू आजगांवकारानूच सरकार घडोवंक तेंको दिल्लो. पेडणेच्या कार्यकर्त्यांनी हें विसरूंक जायना. पेडणे खातीर बाबूच बीजेपीचो उमेदवार आसतलो म्हूण पेडणे बीजेपी मंडळाची घोशणा. लोकल उमेदवार म्हूण सध्या पेडण्या भोंवतात ते ह्या 6 म्हयन्यांनी खंय उगवल्यात. जनता पक्षाचे जे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे एक अलग व्यासपीठाचेर चडले मनाक खंय तरी वायट दिसलें. परंतु एक बरी गोष्ट आसा की त्या खंयच्याच कार्यकर्त्यान अजून पर्यंत पक्ष सोडलेलो ना आनी ते एक स्वतंत्र एक कॅन्डिडेट दिवचो, लोकल म्हणून एक कॅन्डिडेट दिवचो अशी तेंची मागणी आसा. म्हाजो फक्त ह्या कार्यकर्त्यांक एकच प्रश्न आसा, म्हणजे लोकल हो जर विशय घेतलो आमी जाल्यार राजन हो लोकल जाता काय? तेजो जल्म जरी हय आसलो तरी तेजी सगळी कर्मभूमी जी आसा ही मडगांवान जाली आनी तेजो तसो पेडण्याच्या सामाजीक कार्यान आज पर्यंत काय तसो गेले 6 महिने जर सोडले जाल्यार तेच्या फाटी काय तेचो पेडण्याच्या सामाजीक कार्यान किंवा एखाद्या राजकीय पक्षा बरोबर कसलोच तेचो संबंध ना. नुसतो खंय तरी कोण तरी पयशे मोडटा म्हणून तेच्या फाटल्यान न जाता. भारतीय जनता पक्षाच्या मेन विचारा बरोबर ते येवचे. 4.5 वर्सां म्हणून आमी ह्या भारतीय जनता पक्षाचे जर सरकार ह्या गोंय राज्याचेर जर आसा तर ते बाबू आजगांवकर यांच्या सपोर्टा खातीरच आसा. जेन्ना इलेक्शन जाल्लेले 2017चे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना भारतीय जनता पक्षाक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळोन नासलेली. परंतु तेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे नेते स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी जेन्ना तांकां उलो मारलो तेन्ना हे लोक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घडोवच्या खातीर येयले. आमी कार्यकर्त्यांनी हे लक्षात दवरपाक जाय, ज्या मनशान आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घडोवपाचो घडयले त्या मनशाक दुखोवप ना. भारतीय जनता पक्षाचो इतिहास असो आसा की ते उमेदवार न बघता ते पक्षा फाटल्यान रावतात. कमळ ही निशाणी. आणि आयच्या घडीचा विचार जर केलो तर आमकां पक्षान क्लियर सांगलेलें आसा की आमचो उमेदवार जो ह्या आसतलो भारतीय जनता पक्षाचो तो बाबू आजगांवकर आसतलो आनी आमी सगळ्यांनी एक संघ आणि एकवटीन रावन आमच्या दिल्लेल्या उमेदवाराक निवडून हाडपाचें आमची कर्तव्य आसतलें. तावते चक्रीवादळ आनी हालींच आयिल्ल्या हुंवारांत मजत आनी बचाव कार्यांत गोंयच्या फायर ब्रिगेडीच्या स्टाफान बऱ्यापैकी काम केलां म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. सरकारूय खंय तांकां आधुनिकीकरणाच्या नजरेन कितलोसोच आदार दिता. गोंय फायर सर्विसीचो संचालक अशोक मेनन सेवानिवृत्त. निरोप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री आशिल्लो. Sir, I have a span of 35 years in this department. I joined this department in the year of 1985. I want to thank the government, all the chief ministers, and especially our beloved present chief minister, Dr. Pramod Sawant ji, for actually taking interest in this department and ensuring that this department prosper in terms of machine and manpower. This department can be a model department for the entire country. I will be sharing my expertise with the panchayats, with the educational institutions. My forte is training. I will be here to train the people and the citizens at large. I am at your beck and call 24/7. आमच्या एमर्जन्सी सर्विसीस जे आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हाच्या अंतर्गत आमी आमचे 2 व्हेकल्स आनी 3 बोट्स हाचे लोकार्पण करपा खातीर, वन इज फॉर द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, वन इज फॉर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, आनी वेल इक्विप्ड बोट प्रत्येक फावटी आमकां त्यो गाडयेचेर चडोवन बाब अशोक मेनन हाणें ट्रॉली बिली करून घेतला. दॅट इज वन. आनी फेलिसिटेशन ऑफ मिस्टर अशोक मेनन, मिस्टर लोबो आनी भरत नाईक हांचो फेलिसिटेशन. जाल्यार ड्युरींग द फ्लड गोंयांत
40 वर्सां उपरांत केन्ना ना तो फ्लड आनी आमी ऑलमोस्ट 81 उपरांत नाव आमी अनुभवलो आनी त्या फ्लडात किंवा तावते सायक्लोनात जे तेंच्यांनी काम केलां इट इज वंडरफूल की मागीर ते रस्त्या वयले झाड कापप आसुनी कोणाक तरी बोट घेवन वचून कोणाक तरी ते रेस्क्यू ऑपरेशन्स आसतले वेगवेगळ्या पद्दतीचे ऑपरेशन्स तेंच्यांनी प्रत्येक फावटी ह्या 2 एमर्जन्सीज आमकां दाखोवन दिले त्या बद्दल तेंचे खूब खूब अभिनंदन. ताणें आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या सर्विसींतलो जो टायम जो गव्हर्मेंटा खातीर दिलो गोंयच्या लोकां खातीर दिलो गोंयच्या जनते खातीर दिलो ताजें जर फेलिसिटेशन आसत आनी वयता आसतना हांव राज्याचो मुखेली म्हणून जर तांकां फेलिसिटेट करपाक शकलो ना म्हणजे इतको बरो क्षण म्हाका परत मेळचो ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत पुडंट. सांकवाळ वाठारांत कितली वर्सांच जाली उदकाचो प्रस्न आशिल्लो. दिसपट्टे उदका खातीर खंय टँकराची वाट पळोवची पडटाली. उदकाची नवी पायपलायन घालून हो प्रस्न तडीक लायला म्हूण सांकवाळचो सरपंच सांगता. थंयच्या घरांक नंबर दिवपाचें कामूय खंय रोखडेंच हातांत घेतले. आनी आयज जे तुमी पळयला लोकांनी आपलो जो लव आसा तो दाखयल्ले आसा कित्याक एक व्हडलो इशू हांगा उदकाचो आशिल्लो खूब टायम जाल्लो. आनी तुमी पळयलें जाल्यार टोपोग्राफी पळयलें जाल्यार मातसो हिली एरिया आसा हायटेर आसा आनी झरीचो दुसरो एरिया आसा तो डावन आसा. तो हांगा नॅचरली जे प्रेशर आसा तो कमी आसताले. आतां जे सरपंचान इंटरवेन्शन घेवन आनी एक आनी जे PWDचे आपोवन तांकां दाखयले सायट इन्स्पेक्शन केलें तेजे उपरांत हे सगळें जे काम जाल्लें आसा जे पायपाचें डायमिटर आसा पयलींची पायप म्हाका दिसता 3 इंच डायाची आसतली आतां जी आसा ती 6 इंचाची आसा ऑलमोस्ट डबल म्हणल्यार कॅपॅसिटी डबल जाली. तेका लागून आयज जे लोक म्हणटा पळय हांगा प्रेशर सगळे पायप फुटपाचें जाला म्हणटा हे जे काम कोणा खातीर जाल्ला सरपंचान केला म्हणून जाला तो सरपंच इंट्रस्ट घेयना जाल्यार हे जावपाचेंच न्हू. आनी हे उदकाचो इशू म्हणजे सेपरेट एक लायन आमी सकयल्यान घेतले आनी हितून आमकां सपोर्ट केले आमचे ZP मॅडम आसा अनिता थोरात प्लस आमचो MLAचे हेल्प आशिल्लो हेल्पाक लागून हेल्प केलें म्हणून आमकां आज हे जालें उदकाचें व्हडलें एक इशू आशिल्लें आमच्या गांवांत. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक ते हॅप्पी जाले सगळे लोक कितें म्हणल्यार इतल्या वर्सान लोकांक म्हणल्यार एक सपोज एक कोणाकूय एक सपोज एक लायटीचें कनेक्शन नाल्यार उदकाचें कनेक्शन ते सगळे हेल्थ बेसाचेर तांकां काडचें पडटालें. तांकां कंटिन्यूअस ते हेल्थ डिपार्टमेंट वयचें पडटालें करतालीं पडटा. हांव ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या गोवा सरकारान जे पयर 2 दिसा पयलीं एक सर्क्युलर काडलें आमचे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो पंचायत मिनिस्टर तेंच्यांनी जे एक सर्क्युलर पंचायत मिनिस्टर आमचे श्री मोविन गुदिनो सरान तेंच्यांनी एक सर्क्युलर काड फूल गोवान जे कोणाचे घर आहा पळय तांकां हावस नंबर दिवपाचें. ते हावस नंबर दिले लोकांची उदकाची आनी लायटीचे प्रॉब्लेम कोणाक उदक ना लायट ना तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कोंत्रादा वेले शिक्षकांच्या आंदोलनाचो 3रो दीस. पणजे आझाद मैदानार एक राजकीय पक्ष येवन वासपूस करीत आसा. 2 टर्म जाले सरकारान टिचरांक उतर दिवन फटयले. रेग्युलरायज करतले म्हणून आशेर दीस काडले. सरकारान पानां पुसलीं. कोंत्रादी शिक्षकांक रेग्युलरायज करचें सोडून सरकार खंय नव्यो वॅकन्सी भरपाचें उलयता. खंय तरी भिरांत पडले. आतां सरकार म्हणटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा. अरे पयले तूं हांकां पयलीं रेग्युलरायज कर मरे हे पळय वळवळ पारल्या
दे आर द सन्स ऑफ आवर गोवन सॉयल्स. ते आमचे भुमीचे गोंयकार ते खंयचे भायल्यान कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक येवना. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक न्ही अशें बरें कशें तांकां खंय प्रोविडंट फंड ना, तांकां खंय कांय दुसरे बेनिफिट्स ना, लॅक ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ जॉब जावं मेडिकल इश्यू जावं PF जावं EPF जावं तांकां कांयच ना. ते कांयच केलें ना. ते खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी रिन्यू करता तांकां, बट दे आर एट स्टेक. तांचे लायफ दे डोंट नो टुमोरो वॉट इज देट स्टोरी फॉर देम, बिकॉज इट इज 40 years अबाव. तांकां ते गव्हर्मेंट जॉब तुका एप्लाय केल्यार मेळपाना. तो एकलो सांगता तो खंय वास्को, he has to go, it seems ताका 16,000 मेळटा. he just explained and you all were all there, press is a witness. 16,000 तो सांगता, पेट्रोलाकूच म्हणटा 6,000 वता, आनी कितें कामां लागून वेपार हाडपाक वता, बॉल्सान कितले उरता 2 ते 3,000 म्हणटा सांगपाच मुळच दिसता. तुमच्या टिचरींक जॉब सेक्युरिटी ना जाल्यार ते बरें शिक्षण दिवकूच शकचे ना. सो बिगेस्ट आमी आमच्या देशान आमची संस्कृती आसा. एका काळार आमी झाडां पोंदा बसून शिकपी आमची संस्कृती आसा. तेन्ना आमकां कोट्यांनी रुपयाच्यो बिल्डिंगो नाका आशिल्ल्यो. कित्याक तेन्ना जे गुरू आसताले, तेन्ना जे शिक्षक आसताले, तांकां तो रेस्पेद आसतालो. तेन्ना समाजाचो तांकां सपोर्ट आसतालो, तांची दर्जा ती आसताली. पूण आज गव्हर्मेंट स्कुलाची आनी शिक्षकांची दर्जा कितें केल्या ह्या सरकारान तुमी मुद्दम. ते वटेन आपान बेकारांक रोजगार फेलिसिटेशन मोहीम सुरू केल्या. काम धंदेकार वर्गूय आपात येवंक लागलो. वेन ही एक्चुअली शेअर्ड की तांचो आम आदमी पार्टीचो जो ध्येय आसा फॉर गोवन यूथ, फॉर टू क्रिएट एंटरप्रिन्युअर्स इन गोवा, और प्रॉब्ली तांची जी विचार आसा की प्रत्येक घरान एक नोकरी आसची, तांचो जो प्लॅन तांणी शेअर केलो आनी द एग्जिक्युशन प्लॅन तो कितें आसतलो, इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. बीन अ लॉंग टायम एज एन एंटरप्रेन्युअर इन गोवा फॉर मेनी इयर्स, and I just feel my feelings, my institution, or way I run my life align with the party's thought process, and hence I'm joining this party. आणि फर्स्ट टायम आमकां ह्या पॉयंटाचेर आम आदमी पार्टीचेर जेन्ना ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन आमकां ह्या बद्दल उलोवपाक मेळटा आनी लोकांक जेन्ना हेच्या बद्दल कळटलें, इट वूड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम एज वेल टू सेट अप देयर ओन बिजनेस. कितें प्रॉब्लेम आसा इन एंटरप्रेन्युअर, वेदर इट इज तुमची स्कीम म्हणनाका, तुमचे नवे कितें कशें डेवलप करपाक जाय, रिगार्डिंग्स टू एनीथींग आमी आसा तुमकां हेल्प करपाक. गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाचें खंय ध्येय. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. संवसारांत कोणूच निराधार ना, सगळ्यांक देव राखता. जशें राजभवन दीन दुबळ्यांक आधार करपाक फुडें सरला, तसोच केंद्र आनी राज्य सरकारूय वेगवेगळ्या स्किमींनी लोकांक आधार करता. राज्यपालान ताळगांवां पिडीत बायलां खातीर वावुरपी आशा मेहलाक भेट दिली. राज्यपाल लोकांच्यो गाठी भेटी घेवन वासपूस करता म्हूण मंत्री आमदार जेनिफर तोखणायेन उलयली. Had attended a function where the governor, under his discretionary funds, had made out a very kind gesture to the people suffering, and I think it was the first time ever that a governor took any active part in meeting people and understanding their troubles and their problems, and hence the discretionary fund went out to people who are suffering from dialysis and various other things. But then since he had started moving around, I decided that it would be the right time to tell him that he should also visit Asha Mahal. And it was just a day before. I mean, he's present here now, but I think the letter went to him the day before yesterday, and the response was so quick. I got a message saying that he would be visiting this place today. First time a Rajbhavan is doing elaborately making arrangement like this. So I think if you want to serve the God, first of all you will have to serve the people. And using the word orphanage in a different sense. Nobody is orphan according to me. Nobody is there. So this program is now within the knowledge of Honorable Prime Minister Narendra Modi. At the same time, we declared that dialysis patients are concerned. We will give some financial aid. Just started, and after we hope we will be able to provide it later also. But when I took such a decision, only at a later stage I found that the government is ahead in giving protection to dialysis patients. I realized that there is a scheme by our central government, and that scheme is called the Dinadayal Upadhyaya scheme. That scheme is properly used by our Chief Minister and our Revenue Minister
Justice T. भारतीय जनता युवा मोर्चान सीएम ट्रॉफी टुर्नामेंटाच्यो जर्सी लॉन्च केल्यो. टीमीचें रजिस्ट्रेशन पुराय जालां. सर्त 31 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर मेरेन चलतली. 13 डिसेंबराक फायनल. शेनवारा म्हापशा पेड्यां ट्रॉफीचें उक्तावण जातलें. कार्यावळीक मुख्यमंत्री सावंत आसतलो. मुखेल सोयरो म्हूण खासदार तेजस्वी सूर्या. उक्तावणाक CM11 आड BJYM11 मॅच. भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या प्रेस मिटिंगेक तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. जशें 4 ऑक्टोबराक आमी ही CM ट्रॉफीची पयली प्रेस घेवन सुरवात केल्ली आनी म्हाका दिसता आयज 25 तारीख आनी जे रजिस्ट्रेशन आमी चालू आसले फाटले एक 20-25 दीस रजिस्ट्रेशन चालू आसले ते खातीर आमचे कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी ऑलरेडी आमची जी टीम आसा ती डेटा एंट्री करपाक चालू केल्लेले आसा. आनी म्हाका दिसता जे इव्हेंटाचो जो मेन उद्देश आसलो की फाल्यां आमची CM ट्रॉफीची ओपनिंग आसा आनी ओपनिंग जो आमचो इव्हेंट जातलो पेड्यान थंय त्या ओपनिंग इव्हेंटाक आमचे गोवा राज्याचे CM आसतले डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसतले सर सदानंद शेट तानावडे आनी आमचो युवा मोर्चाचो नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्याजी ते सुद्दां फाल्यांच्या इव्हेंटाक हाजीर रावतले. तेका लागून आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून फाल्यांचो जो इव्हेंट आसा त्या निमतान आमी आयज तुमकां सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिवंक सोदता की फाल्यांच्या इव्हेंटाक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आनी फाल्यांच्या इव्हेंटाची एक मेन खासियत आसा ती म्हटल्यार आमची CM11 आनी BJYM11 अशी 2 गटांत फाल्यां एक तुमकां बरीशी मॅच पळोवंक मेळटली, फुटबॉल मॅच पळोवंक मेळटली. त्या निमतान आमी सगळे गोंयच्या जे यूथ आसा तशेंच आमचे जे पार्टिसिपंट्स आहा आनी रजिस्टर्ड जाल्लेले यूथ आसा तेंचे कडेन मागता की फाल्यां तेंच्यांनी सगळ्यांनी थंय हाजीर रावचे. 31 तारखेच्यान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल इव्हेंट चालू जाता ते 13 डिसेंबर आमची स्टेटीची फायनली. सो 31 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर. मडगांव मार्केटा भायर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर चलपी वेवसाय बंद करचे म्हूण मडगांवचे न्यू मार्केट संघटनेन नगराध्यक्षाक घेराव घालो. पालिका कारवाय करिना जाल्यार कायदो हातांत घेवन सगळें क्लियर करपाची संघटनेची शिटकावणी. आमी मडगांव अशी कितली टायम आमी लेटर दिले, म्युन्सिपालिटी दिले, चीफ ऑफिसर सगळ्यांक लेटर दिले पूण एक्शन कांय जायना. सध्या मडगांव अशें जालां सामकें घाण जालें मडगांवाची. कित्याक लागून हे कॉन्सुलर बी आसा ते कोण सगळें कांय काम करना, फक्त हांगा येवन छापाय. थोडी कॉन्सुलर सपोर्ट आहा आमकां, थोड्यान कोण ना. कित्याक कारण कितें तें पळय सांगता. आतां कितें जाता म्हूण कांय करना. आतां पळय सडेकाड लायन वच, पिपळापड्या चारय वाटेन वच, सगळ्याक हळशीक करून सोडलेली आहा. कित्याक कांयच नीट करना. आनी आमगेली शेड एक आशिल्ली कितली वर्स जालीं कोणा कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्या तो कॉन्ट्रॅक्टर धांवलो, परत तेजें एक्शन ना आनी पावसाक आमी तशें केलां. आनी कोरोना टायमार आमकां कोणें एकल्यान सपोर्ट करना. आमचे थंय पळोवपाक खूब जाण आयले पत्रे वाऱ्यान गेले आनी कितें गेलें म्हणून, पूण एक्शन कांय जावना. आतां आमी तेंचे कडेन मागलां तो म्हणटा सोमारा एक्शन कितें जातली आयच्यान कॉमेस करता म्हणटा. जे सोमारा बीन जायना एक्शन आमी म्हणटा म्युन्सिपालिटी तिट्यो बंद करतात पयलीं आनी स्वताक आमी आतां दिवाळे लागून आमी पळयताले आमी स्वता दाणी घेवन भायर सरताले. कित्याक आमी भायर सरले कांय एक्शन ना. आनी आमी ऑल गोवा युनियनाक आमी हांव ते वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले ऑल गोवा तेन्ना आमी तेंचे कडेन सपोर्ट मागताले आनी तेंकांय आपयताले मडगांवाक. आनी आमी मागीर तेंची गरज आसा थंय वतले आनी तेजें एक्शन घेवपाक कितें जाल्यार करतले. कित्याक फुटपाथीचेर आतां सगळ्यांक दिश्टी पडटा, जावं कॉन्सुलर ना CO ना प्रेसिडेंटाक फुटपाथीचेर सगळे वेपार भरलेले आसा. सिजना टायमार आमी इतलो वेपार हाडटा आमकां कांय गिरायक जायना. आनी कोरोना टायमार आमची मार्केटी बंद जाली. दादा राव रे आमची कोरोना टायमार मार्केट आमकां बंद केली आनी भायल्यान तेंच्यान सगळ्यांनी ओपन करपाक लायली. आमी आतां कितें मागता तेंचे कडेन आमकां तुमी सपोर्ट करना. आमी कितें एक्शन कशें घेवपाचें आमी आतां कितें सांगलां तेणें? आतां तेणें आपल्यान काडटा म्हणून सांगला. तो काडीन जाल्यार आमी मुखार एक्शन घेतलें कितें घेवपाचें. आनी ते 2 दीस काडटा आनी ते दीस आमकां कोताय म्हणून आतां एक्शन जावना फॉरएवर सामकें एक्शन जावं जाय. आनी ते म्हणटा कितें ते बिझनस भायर करीत जाल्यार आमचो बिझनस भितर कांय जायना म्हणटा. सो म्हणटा कितें सगलो म्हणटा एवरीबडी इज सेलिंग आयटम्स ऑन द रोड्स. सो देअर इश्यू इज टू रिमूव देम
from all that places. Once you remove them, then we'll get business. This is their issue. So tomorrow I have told our market inspector in the morning session that we'll take a drive and we'll see which are the illegal things selling outside on the roadside. So I'll take action again. दाबोळे विमानतळार नागपूर जयपूरचो नवो सेक्टर रोखडोच सुरू जाता. आनीक एका सेक्टराचेर विचार चल्ला. गोंय विमानतळार वेस्टर्न झोनात सगळ्यांत चड वाड आसा. गेल्या आयतारा विमानाचो आंकडो 84चेर पावलो. वॅक्सिनेशन यशस्वी जाल्ल्यान पॅसेंजर वाडल्यात. विकेंडाकूच सुमार 24,000 पॅसेंजर येतात म्हूण विमानतळ संचालक गगन मलिक सांगता. 3 सेक्टर्स आ रहे हैं. बेसिकली इंडिगो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 49 से एक सेक्टर शुरू हो रहा है नागपुर का, जयपुर का एक सेक्टर स्टार्ट हो रहा है और एक और सेक्टर प्रपोज्ड है अभी. तो वो सेक्टर्स आने से हमारी कनेक्टिविटी गोवा की और ज़्यादा बढ़ जाएगी. देयर इज़ अ क्वाइट इंक्रीज इन डोमेस्टिक फुटफॉल. लास्ट संडे वी हैड 84 डिपार्चर्स और एट टाइम्स ऑन वीकेंड्स और लॉन्ग हॉलीडेज we are having footfall of around 24,000 passengers coming and going. So it's a major growth as far as domestic sector is concerned for Goa. Sometimes it feels that probably growth in domestic is far more than any other station in the western region. If I am correct and as I have seen the records, western region में आज की तारीख में गोवा एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस हैं. हमारा एवरेज ऑपरेशन वीक डेज में वी आर टचिंग अराउंड 74 to 75 डिपार्चर्स और वीकेंड में इट गोज अप टू 83, 84. तो लास्ट संडे इट वाज 84 डिपार्चर्स. तो ट्रेमेंडस ग्रोथ है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है कि हमें और उतना ही ज़्यादा सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखना है. और इस सब में डेफिनेटली इस बात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. लोग वैक्सीनेट इन ह्यूज नंबर हैं और जो पैसेंजर्स का परसेंटेज है, जो वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. अदरवाइज तो वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं. तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत कम सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि कोई एक या दो बंदा किसी मजबूरी की वजह से अगर वो आया है तो उसको यहाँ हमने टेस्ट कराया. अदरवाइज तो ऑल आर वैक्सीनेटेड और ऑल आर कैरिंग दी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट. एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया हुआ है, वो चेक करते हैं, हमारे लोग भी उनको असिस्ट करते हैं. और अभी जो इंटरनेशनल के लिए जो प्रोटोकॉल है उसके लिए डिपार्चर्स के लिए जो रैपिड PCR की फैसिलिटी हमने करी हुई है, तो उसकी वजह से शारजा का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि विदिन 6 आवर्स करना होता है एयरपोर्ट पे. तो वी आर डूइंग दैट. इसके अलावा भी लेटेस्ट ऑर्डर के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेशनल अराइवल्स है, उसमें सर्टेन कैटेगरीज अगेन हैव टू गो फॉर PCR टेस्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने डिसाइड किया है कि उनका रैपिड PCR टेस्ट जो प्रोटोकॉल फॉलो होना है वो एयरपोर्ट पे किया जाएगा. तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं. वी आर गेट अप फॉर दैट एंड वी हैव मेड ऑल दी. म्हापशेंचो बस स्टँड सापूच गेला. पळयता थंय कोयराच्यो राशी. पार्किंग वॉकवे मार्क केल्ली ना. जाणट्या अपंगुळांक वेवस्था ना. गोवा कॅन येरादारी खातें मेळून 16 खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचे टिमीन बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें. बस स्टँडाक मॅनेजर ना ही मोठी गजाल. जाळवणदारांनी आपले परीन हातभार लायल्यार खुबश्यो गजाली तडीक लावं येता म्हूण गोवा कॅन सांगता. ह्या बस स्टँडाचेर तुमी आतां एंट्रन्स करतना तुमी पळोवंक शकता हांगा गार्बेज उडयलेली आसा. हांगा वायन स्टोराची शॉपां आसा, तांचो बिजनस तो बरें आहा. पण हांगासर जे ऑलमोस्ट ड्रिंक घेवन हांगा लिकर पिवतात आनी बाटल्यो हांगाच उडयतात. इल्लिगल हांगासर एक शॉप बांदप आहा. बस स्टँडाच्या भितून जे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 आहा, त्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5ची पाटीच काडून तेंच्यांनी उडयलेली आहा आनी थंय कोणाक तरी ते टी स्टॉल करून दिता. एक बस स्टँडाचेर कदंबा म्हापशा बस स्टँड आहा पळय, तेजेर ऑलरेडी पंचगंगा हे हेजे व्हडले कॅन्टीन आहा. One is there is insufficient handrails, there is insufficient differential marking on the ground to help
physically and visually disabled people. Also, certain fire exits are not demarcated at all, and so this whole place could cause a fire risk. The turning radiuses to enter and exit the bus stand are insufficient. Further, the parking bays inside the bus stand need to be clearly demarcated. Right now, people are just running across the road. They can get run over by a bus, they can get run over by a car. There are no semblance of pedestrian crossing. There 15 departments were called, and therefore what we are doing is we are plotting all the recommendations, suggestions that are there, because collector has said that now this report has to be compiled because of the funding that is required or finance that is required. Most of the issues are issues which can be resolved purely by involvement of all the stakeholders. The shopkeepers also can be involved, the taxi owners can be involved, the rickshaw owners can be involved in this. But everybody should be given a responsibility. The biggest problem, there is no depot manager here. There is no bus stand manager. And therefore, they are trying to regulate the things from Polori. It is unacceptable. As we have seen today, the fire hydrants also have been stolen. Okay, there is a problem of demarcation between the property of Kadamba Transport Corporation and the property of Mopsa Municipal Council. Today, if you see, there is a pay parking board there. There is no notice of the rates. We are therefore of the opinion that if there is a quarterly joint meeting between them, this matter can be resolved in a systematic way. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशनाचो शेनवारा वर्सुकी दिसाचो सुवाळो. टोकियो पॅरालिम्पिक्सांत टेबल टेनिसाची सिल्वर मेडलिस्ट भारती भाविना पटेल ह्या सुवाळ्या खातीर गोंयांत पावली. सुवाळो शेनवारा 11 वरांचेर पर्वरे संजय स्कुलाच्या सेंटरांत जातलो. I would like to mention that we have invited her especially for our 18th anniversary, which is happening tomorrow morning. As you know, Disability Rights Association of Goa has been working for the empowerment of persons with disability, has been working to bring persons with disability into the mainstream society for the last 18 years in Goa. So at our function tomorrow, where Ms. Bhavina Patel is the special guest, she will be felicitated for her achievements by our chief guest, Mr. Michael Lobo, who is the Honorable Minister for Ports. Then for this function, we will also be releasing a book authored by one of our members, which is Ms. Frederica Menezes. She is a renowned writer, poet and an artist. डिसेबिलिटी को दिमाग से निकालना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज रहता है. तो मैं जिस सिचुएशन से निकली हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो उन लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसे मिले, उन लोगों को सपोर्ट मिले, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई अदर फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो. मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आए, अपनी डिसेबिलिटी को भूल जाए. और ख़ास करके एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इंडिया में अभी भी कई जगहें ऐसी है कि जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है या नहीं है, या बनी भी नहीं है, और अगर है तो उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं वो एग्जैक्टली एक्सेसिबिलिटी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.